येवकार हांव जवाहर बर्वे. सर्वे गायच्यो हेडलायन्स. मोपा लिंक रोड प्रकरणात दोनूय पक्षांच्या युक्तिवादाची सुनावणी पूर्ण. शुक्रारा 1 एप्रिलाक मेळटली केशीची फायनल ऑर्डर. ओपा खांडेपारची बालवाडी वायट स्थितीत. टॉयलेट पावले मोडपाक. भुरग्यांची चल्ल्या गैरसोय. उक्त्याचेर करचे पडटात सैम विधी. म्हापशा फुटली उदका पायपलायन. हजारांनी लिटर व्हावलें उदक. नळ पडल्यात सुक्यार. म्हापशेकारांचे चालल्यात हाल. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. म्हापशा खूब कडेन मुखेल पायपलायन फुटल्या. हजारांनी लिटर उदक व्हांवन गेला. कुशीचो वाठार उदका पावना गेला. नळ सुके पडल्यात. थळाव्यांचे हाल चल्लेत. अजापाची गजाल म्हटल्यार संबंधीत अधिकाऱ्यांनी ही अवतिकाय आपल्या दोळ्यांनी पळोवनय कसलीच पावलां उबारूंक नात. 4-5 दिसां आदीं उदकाचो उणाव कित्याक लागून निर्माण जालो तेची अधिकाऱ्यांनी पळोवणी केली. घराघरांत उदक दिवपी पायपलायन दुरुस्त करपाक तांकां अपेस आयला. पायपलायन फुटल्या थंयचो पुराय वाठार तुंबला. लोकांची भलायकी धोक्यांत आयल्या. मेळ्ळें उदक मुखेल पायपलायनीत घुसलें जाल्यार भलायकेक धोको जावं येता. ही चिवार म्हणटा थंय पायपलायन फुटलेली आसा. पायपलायन थंय फुटलेली आसा. हांव तुमकां दाखयता. थंय ह्या कोनशाक फुटलेली आसा. तशेंच पाणी मातशें फुडेंय फुटलेलें आसा. इतलें उदक हे वेस्ट जाता. त्याच दिसा जाले म्हाका दिसता 4-5 दीस जाले लोकल MLA आसा पळय दिलेलो लोबो तेणेन सगळ्या इंजिनियरांक हाडून हांगा रिव्यू घेतलेलो. म्हणजे उदक कित्याक शॉर्टेज जाता तें पळोवपाक. आतां हें जे जागजिगत रस्त्या देगेकूच आसा पूण हें तांकां दिसलें ना. इंजिनियराक खंयच्या नाजाल्यार ते डिपार्टमेंटान काम करता तांकां कोणाकच दिसलें ना. खूब लोकांनी सांगलें हें 8 दीस व्हांवता खंय हांगा उदक. इतलें जर अशें उदक वचपाक लागलें जाल्यार पयलींच उदकाचो प्रॉब्लम आहा. उदक पिवपाक मेळना. आनी दुसऱ्या सायडीन हें अशी जर फुटलेली पायपां जर 8-8 दीस लागपाक लागले. आतां हें परत जर हें पळोवपाक गेल्यार जाल्यार हें उदक परत आसलें तशें भितर वयतलें पायपांनी वयतलें आनी ते लोक मागीर पितले. कितले सेफ्टी तें पळोवपाचें. हेचेर बेगींतल्या बेगीन तोडगो काडचो असो लोकांचो डिमांड आसा की अशें दवरचें न्हय अशें लोकांचें म्हणणें आसा की अशें जर दवरलें न्हय जाल्यार उदक पयलीं पिवपाक ना आनी तेतून कांयच मेळचें न्हय. आसलेलें उदक हें बेश्टें पिड्ड्यार जाता. शिवार अंजुनाच्यान गोवा 365 खातीर संदीप कांबोलकर. पेट्रोल डिझेल 80 पैशांनी वाडला. 4 दिसांतली ही तिसरी दरवाड. 5 राज्यांच्या विधानसभा वेंचणुका आदीं 4 नोव्हेंबरा सावन मोल देंवलेलें. कांय दिसां आदीं LPG सुमार 50 रुपयांनी वाडलेलो. पळयात खबर विस्तारान. दरवाडी विशींची 137 दिसांची विक्रमी स्थिती 12 मार्चाक सोंपली आनी एका सप्तकांत 3 खेपे लिटरा फाटल्यान मोलांत 80 पैशांची वाड जाल्या. युक्रेन रशिया झुजा उपरांत आंतरराष्ट्रीय क्रूडाचे दर मळबाक तेंकल्यात. कामगार वर्गाचेर आनी बारीक समाजाचेर हमलो करूंक लागला. ज्या तरेन म्हारगाय वाडोंक लागला. खाणा जेवणाच्यो आवश्यक वस्तूच्यो सगळे दर वाडोंक लागला. पेट्रोल डिझेल LPG जे जे पळय वस्तू आसात खाणा जेवणाच्यो त्यो सगळ्यो वाडोंक लागल्यात. ह्या देशांत स्कॅरसिटी जेन्ना आमी लाखो टन्स एक्सपोर्ट करता जावं ते धान्य तांदूळ किंवा गंव किंवा आनी कितें आमी एक्सपोर्ट करता त्या वेळार आमच्या देशांत म्हारगाय वाडल्या. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिग्स. जोर रडटा पेजेक म्हणटात तशी ओपा खांडेपारची बालवाडी आनी बालवाडीचे टॉयलेटीची अवस्था जाल्या. चायल्ड अँड वुमन डेव्हलपमेंटाक कागाळी करून पालक थकले. शिक्षण खात्याकय ह्या गजाली कडेन पळोवपाक वेळ ना. सरकार लक्ष दिना जाल्यार निदान पंचायतीन तरी बेगोबेग भुरग्यांक नवे टॉयलेट बांदून दिवचे पालकांनी मागला. ही पळयात ओपा खांडेपारची बालवाडी. 2009 ती बांदल्या. 2011 तिचें उक्तावण जाल्लें. आतां बालवाडीची भितरल्यान आनी भायल्यान अवतिकाय जाल्या. खास करून बालवाडीचे टॉयलेटीन वेगळो संवसार थाटला. भुरग्यांक भायर दवरल्यात. टॉयलेटी मोडपाक पाविल्ल्यान भुरग्यांक उक्त्याचेर वचून सैमीक विधी करचे पडटात. सरकार शिक्षणाचे बाबतींत आनी साधन सुविधाचे बाबतींत व्हडल्यो गजाली सांगता. प्रत्यक्षांत चित्र हें अशें आसा. आयकात समाज वावुरपी संदीप पारकाराचें म्हणणें. आज आमी आसा हांगा ओपा वाड्यार ज्या जाग्यार आमगेली अंगणवाडी आसा. थंय येवन पळयत जाल्यार
त्या टॉयलेटाची इतली बिकट परिस्थिती आल्या की येदे मोठे क्रॅक पडलेले आसा आनी तो केन्नाय कॉलेप जावंक शकता. हो प्रकार फाटल्या 4 वर्सां पासून हो चालू आसा. रिसर रिटर्न कंप्लेन दिल्ली आसा चायल्ड डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंटाक, पण तेजेर अजून कांय एक्शन जाल्ली ना. फाटल्या 2-3 आठवड्या पयलीं काही जिवाणी सुद्दां भितर त्या क्रॅकांतल्यान येयल्ली आसा. ताका लागून खंयच्या जिवाण्यान भुरग्याक घास मारचे पेक्षा जावं तो कोसोन कोणाच्या माथ्यार पडोन कितें कॅज्युअलिटी जावचे पेक्षा डिपार्टमेंटान तेजी दखल घेवची. आनी तशेंच हांव आमच्या लोकल पंचायत आसा, विलेज पंचायत कुट्टी खांडेपार, तेंचे कडेन मागता की तेंच्यांनी जाता ते बेगीन एक इन्स्पेक्शन घेवचें आनी फिजिबिलिटी रिपोर्ट घेवचो इंजिनियर काडून आनी तेजे तात्काळ रिपेर वर्क नाजाल्यार तो फूल डेमोलिश करून एक नवीन एका अंगणवाडीक बांदून दिवचो, जाका लागून भुरग्यांचें लायफ एकदम सेफ जातलें. बालवाडीची स्वताची टॉयलेट आसूनय भुरग्यांक उक्त्याचेर सैमीक विधी करपा खातीर वचचें पडप ही सरकारा खातीर खऱ्यांनीच लजेची गजाल. आयकात पुजा गावडे कितें सांगता तें. टॉयलेट आसा ते सामकी पुअर कंडिशनान आसा. सो तेजे हे स्लॅब आहा तो सामको तेजे कुडकेच गेलेले आसा. ते केन्नाय भुरग्यांचेर पडपाक शकता. ती आतां सद्या भुरग्यांक भायर हे करता, टॉयलेटीक भायर बसयता, हांगा भितर पण धाडपाक तांकां भंय दिसता. आनी तेजे सकयलो फ्लोरिंगाचो भाग आसा तोवूय पुराय खराब जाल्लो आसा आनी तो केन्नाय कोणाक वचपाक शकता. त्या खातीर सरकारान हेच्या बद्दल बेगीन येवन तेंचे पळोवन एक कंडिशन सामकी पुअर जालें तें पळोवन ते कितें तें बरें फॅसिलिटीन तांकां दिवपाक. गोवा 365 खातीर खांडेपारच्यान कृष्णा नायक. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. नेवरेच्या बांदाची अवतिकाय जाल्या. यंत्रणेन बांदाची योग्य जतनाय घेवंक ना. थळावे शेतकार अडचणीत येयल्यात. साबार कागाळी करूनय सरकारान आडनदर केल्या. 15 वर्सां जालीं बळीराजा सरकारी अनास्थेचो बळी जावन रावला. बांद तुटिल्ल्यान लागसर आशिल्ल्या न्हंयचें उदक शेतात वचून पिकां आनी शेतकारांचें बरेंच लुकसाण जालां. हांगासरल्यो चडश्यो जमनी उदका पोंदाक गेल्यात. शेतकाराचे अडचणींक न्याय मेळटलो काय ना शेतकारांक जाणा जावन घेवपाचें आसा. नवें सरकार येयल्या उपरांत तरी प्रश्न जाग्यार पडटले अशी आस्त शेतकारांनी बाळगिल्या. कारण म्हटल्यार हे मानशेंच्यान उदक येता आनी म्हाका अशें दिसता की जी पळय कमिटी काडलेली आसता ती कमिटी तांकां फितूर आसा. कारण हांव शेत रोयतां, अजून पासून शेत रोयतां, आतां सुद्दां रोयलें हांवें रोंपे बी, अळसांदो रोंपे सगळें घातलेलें आसा, वाल बी. पयर सुद्दां हांवें ते रघुवीर म्हणटा ताका सांगलें, बाबा रे हें अशें कितें उदक वयर पावलें, म्हाजे रोंपे सगळे मेले, कितें करपाचें. तो म्हणल्यार ना आमी पळोवन येयल्यात. थोडे सांगता कितें हे मानशेच्यान येता उदक कातरांच्यान, तो म्हणटा शिल्पेच्यान येता उदक. आतां म्हणलें खंयच्यान येता तें तुमी पळोवपाक जाय न्हू. कमिटी तुमची आसा, तुमी कितें करूंक आसा, नाजाल्यार म्हणल्यार रिजायन तरी जाय, एक तरी करा म्हटलें. तें जे कमिटीचेर आसा तो एकटो सुद्दां शेत रोयना, तांकां नुकसाण कांय जायना. शेताचें नुकसाण जाता तें आमकां जाता. आमी 10-15 जाण रोयता पळय, आमीच फुडें काडून हांवेंच केल्लें आसा तयार, तांकां लुकसाण जाता. आतां सुद्दां आमचें थंय सगळें शेत बुडलां खारें उदक घेवन. हेका रिस्पॉन्सिबल म्हाका दिसता कमिटी कित्याक काडटा. कमिटीक जबाबदारी दिता न्हू ते शेतकार, तुमी पळोवंक जाय म्हणून. तेंचे कडेन जालें जाल्यार तेंचे आनी मामलेदाराक सांगपाक जाय. फुडें मामलेदार आसता न्हू, मामलेदार नाल्यार कलेक्टर आसता, ते कांयच करिना. मागीर तुमी ते कमिटीचेर विरोधांत तक्रारी बीन केल्ली आसा मामलेदार? ना अजून पासून आमी करूं ना. तांकां बरे भशेन आमी सांगलां. कित्याक काल सुद्दां ताका सांगलां, तूं म्हणलें म्हाजो फ्रेंड वळखीचो, बेश्टें मागीर फाल्यां सकाळीं तुजें कंप्लेंट केलें हें म्हणूं नाका, नाजाल्यार म्हणल्यार हांव करतलो कंप्लेंट मामलेदारा कडेन. कितें आनी म्हाजी नुकसाण भरपाय आसा पळय ती म्हणल्यार तुमी दिवची पडटली. कित्याक हांवें 4 फावटी मशिनां घातलेलीं आसा, ते 8,000 केल्ले आसा. आनी तेजो रेवन्यू येता मागीर तुमचे कडेन? ते कमिटी कडेन आसता. तो रेवन्यूवान रिपेर करपाक जायना बांद? जाता न्हू, मागीर कितें सगळें करून ते करिना. तेजें कांयच करिना. तांकां तेंच विचारलेलें हांवें, बाबा हे पयशे वयता खंय, दुसऱ्या वर्सा पळयत जाल्यार थंय झिरो आसता, पयशे गेले खंयसर. तुमकां ते हिशोब दाखयना तर हेजो एकावंट? आमकां ते घेयत ना, कारण तुमच्या नांवारच ना म्हणटा शेतां, आमकां उलोवपाक सुद्दां घेयना ते. आतां हो मामलेदार येयला म्हणटा तो म्हणटा या तुमी कमिटीचेर उलोवपाक मेळटलें, पूण थंय ते आमकां घेयत ना. पावसांत हांगा हुंवार येतात. सात आंद्रेच्या आमदारान थंय पळोवणी केली. शेतात पुलाचें बांदकाम चल्लां, पूण थंय पुलाची गरज ना हें तांच्या लक्षात आयलां. थळाव्याच्या म्हणण्या प्रमाण तांकां स्ट्रक्चराचे कनेक्टिंग पॉयंट खबर नात. सगळो सावळो गोंधळ. लोकांक नाका आशिल्ले प्रकल्पय माथ्यार थापल्यात. जाय ते कडेन लक्षच दिवंक ना.
बोरकारान सांगले. ऐकात. बेजिकली आतां हो ब्रीज कित्याक लागून बांदलेलो कितें तो म्हाका खबर ना, कित्याक सडन हो ब्रीज मदींच बांदलो आनी ते सायडच्यान रोड नासलो एक्सेस, हे सायडच्यान रोड एक्सेस ना आनी ते सायडीन घरांय ना. तेणें कितें आयडियार तेणें घेवन फुडें हो ब्रीज बांदलेलो म्हाकाय ती अंदाज ना. बट हो आतां सद्याक ब्रीज बांदला पळय ते सायडच्यान क्रॉसींग करपाक बांदतालो ते तुमी पळयता आसतले ते सायडीन कांय ना, रस्तोय ना कांय ना, ते सायडीन डेड एंड आसा. हो जो खर्च आसा तो वाया गेलोच दिसता. कित्याक कितेंय समज सरकार हाडटा जावं कितेंय प्रोजेक्ट हाडटा तेजो कितें ना कितें पब्लिकाक यूज जावपाक जाय. आतां हांगाच न्हू खूब कडेन अशें जाल्लें आसा की जे पब्लिकाक यूजूच जायना ते करून दिला. सो खंय रिकवरी कशी जातली हेका खर्च हेजेर आमी इन्क्वायरी करतले. हेजेर आमी जे टेंडर जाला प्रोसिजर कितें केला आनी कित्याक लागून तेंच्यान हो ब्रीज हें केल्लो, सो तेजेर आमी फूल स्टडी करतले कितें जालां तें. कित्याक म्हाकाय ती इन डेप्थ स्टडी ना कितें खंय कितें तेंच्यांनी घातला, कित्याक लागून टेंडर पास केल्लो आनी कित्याक लागून हो ब्रीज बांदला तेंय म्हाका खबर ना. सो हेजेर आमी स्टडी करतले आनी तेन्ना मागीर आमी तेजेर एक्शनूय घेतले की बाबा कित्याक लागून आनी अनयुटिलायज कित्याक लागून उरला तेजेर. गोवा 365 खातीर नेवराच्यान विन्संट रोजारियो. सोनसड्यावेलो कोयर अजून न्हिवोंक ना. कुसलेल्या कोयऱ्याच्यो आतां हिवळाणी मारपाक लागल्यात. भलायकेक तो आतां धोकादायक जावन रावला. नगरपालिकेन ह्या वाठारांत कॅमिकलाचो फवारो मारचो कुट्टरेचो आमदार आलेक्स रेजिनाल्डान मागला. शुक्रारा कुट्टरेचो आमदार आलेक्स रेजिनाल्डान मडगांव नगरपालिकेच्या मुखेल अधिकाऱ्या बरोबर सोनसड्याची पळोवणी केली. सोनसड्यातल्या कोयरा विशीं कुट्टरेच्या लोकांनी घाणवास मारता अशी थळावो आमदार रेजिनाल्डा कडेन कागाळ केल्ली. सोनसड्याचो प्रस्न जाता तितले बेगीन सुटावो करतलो. रेजिनाल्डान उतर दिला. पळयात. आज आमी कितें येयले म्हाका नॉट टू स्टॉप एनी वर्क. आय एम गोइंग टू टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वॉट एवर कॅन बी डन. what I have assured my people that जे पर करूं पडटा, लिविंग नो स्टोन अनटर्न टू क्लियर इट, दॅट विल बी माय जॉब. आय हॅव नॉट कम हियर टू स्टॉप टुडे. आज कितें जालां हेडसान ते लिफ्ट करताय ते वास चड येता. सो रेजिडेंट्स आर शाउटिंग. सो आय टोल्ड देम I am not here to stop it, but only do one thing. Area of operation, they are removing RDF from down and they are removing RDF from up. Area of operation पडे हा तेंचे स्प्रे कर chemical. स्प्रे केले काय ना त्याक वास येना. So that will minimize the smell. Only that much. So I am here on this point and we are fully with the municipality. I have been with the municipality right from the beginning, not now only. I can remember when Digambar Kamath came in short pants here after he became the chief minister. From that time till now, after Vijay came, we supported Vijay. After that, the BJP government came, we supported him. Now also we will support the movement. And this time, we want to see that justice is given to my Kurturi people. We want to see that the garbage dump is removed. Now, I am not here and not come here for show. I am come on a very serious note. I am here to request the municipality that we will work together to remove the dump. आज आमी संसदार येयल्ले सर रेजिनल्डान आमकां आमी विजीट करया म्हणलें हे केल्लें बारा या म्हण. सो बारा येयले आनी तेगे प्रॉब्लम देर इज अ स्मेल इज कमींग. सो स्मेल मातशी कंट्रोल करपाक वी आर ट्रायंग आवर बेस्ट. आनी आमी आतां जो कॉन्ट्रेक्टर आहा ताका उलयलें एटलीस्ट इमिजिएट ताका मातशें स्मेल आहा तो कंट्रोल करपाक कितें एसीड कितें तरी मेळटा जाल्यार चोय म्हण. वॉट एवर सोल्युशन इज देर सो दॅट लोकांक त्रास जावपा नाकाय. वाय द इज कमींग तो RDX म्हणटा लास्ट 20 years थिंगा आलो पडोन आहलो. तो आतां आमी आतां चालू केला हें करून भायर व्हरपाक आवट ऑफ गोवा सिमेंट कर्नाटका सिमेंट पेटी व्हरपाक. ताका लागून तो मातशें इश्यू जाला. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. मोपा लिंक रोड प्रकरणाचो आयज युक्तिवाद आसलो. पंचायत संचालकान आयज पंचायत आनी रस्तो कंत्राटदार अशोका बिल्डकॉन लिमिटेड ह्या दोनूय पक्षांच्या युक्तिवादाची सुनावणी पूर्ण केली. शुक्रारा 1 एप्रिलाक हे केशीची फायनल ऑर्डर मेळटली. विमानतळाक जोडपी रस्ते तुळसवाडी, धारगळ, वारखंड, नागझर ह्या गांवांतल्यान व्हरपाक खर विरोध जाला. जे तरेन लिंक रोड करपा खातीर काम चल्लां ते विशींचे आक्षेपार्ह मुद्दे पंचायतीन आयज पंचायत संचालका मुखार मांडले. मार्चाक सकाळी 11 वरांचेर दवरला. सर 1 एप्रिलाक सकाळी 11 वरांचेर ऑर्डरीक प्लेस केला. आर्ग्युमेंट कितें आमी एपलंटान आर्ग्यू करता आसतना अशें सांगलें की पंचायतीक कसलोच अधिकार हें काम बंद करपाचो ना. होच ताजो स्टार आर्ग्युमेंट आशिल्लो, होच ताजो मेन आर्ग्युमेंट आशिल्लो. आनी ताणें ही स्टॉप वर्क ऑर्डर कशी चुकीची आसा हें दाखोवन दिवपाचो प्रयत्न केलो. ताजेर आमी उत्तर दिलें ताका. आनी ताजो एक मेन आर्ग्युमेंट आशिल्लो की थंय कसल्याच प्रकारचें कन्स्ट्रक्शन चालू ना. सो त्या गजालीचेर आमी क्रॉस करता आसतना आमी कावंटर करता आसतना इतलें सांगलें
की गांवच्या पंचायतीच्या गांवच्या सरपंचाक पुराय पावर आसा की गांवान आपल्या कसलें काम चल्लां पळय तें कायदेशीर आसा काय बेकायदेशीर आसा ते जाणून घेवपाचें आनी जो पर्यंत ते वेवस्थीत चलता जाणून घेवपाची ताका म्हायती आसल्या अधिकार आसल्या कारणान तो स्टॉप वर्क नोटीस पंचायत राज एक्टा प्रमाणे इश्यू करूंक शकता. मागीर तो प्रोजेक्ट स्टेट गव्हर्मेंटाचो आसूं, आपल्या साध्या व्यक्तीचो आसूं, एक कॉमन सिटीजनाचो आसूं किंवा सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो आसूं. गांवांतल्यो पंचायती आमच्या वारखंड नागझर पंचायतीन जी स्टॉप वर्क नोटीस इश्यू केला ती सुमोटो करूंक ना, स्वताहून ती करूंक ना. ती स्टॉप वर्क नोटीस इश्यू केला गांवचे एक जागरूक नागरीक आणि जमीनदार श्री साजो तुळसकर हांच्या कंप्लेनीचेर ती इश्यू केला. ही गजाल आमी ऑनरेबल कोर्टाची पयली फावट लक्षांत हाडून दिली. पंचायत ही एक अशी स्वराज्य संस्था आसा, स्थानीक एडमिनिस्ट्रेटिव्ह गांवांत कितें बरें वायट चल्लां तें विचारपाचो रायट ताका आसा. आणि हो जो प्रोजेक्ट चल्ला तो प्रोजेक्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्टान अनेक अटी घालून दिला. त्या अटीने सगळे कडेन म्हटला की कायद्यान हे सगळे गजाली करूंक जाय. आता दुसरी गजाल आमी ऑनरेबल डायरेक्टराच्या लक्षांत हाडून दिला आमच्या युक्तिवादाच्या दरम्यान, ती अशी की हांगा काय गजालीचो क्लियरन्स दिला तो धारगळ विलेजीन दिला. एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट क्लायमेट, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एनवायरमेंट फॉरेस्ट अँड क्लायमेट चेंजीस अशी जे मिनिस्ट्री आहा तांच्यांनी स्पेसिफीक स्टेज 1 हे लेटर दिला, परमिशन ग्रांट केला. आणि एक म्हत्वपूर्ण गजाल आमी युक्तिवादान आमी मुद्दाम सांगली ती म्हळ्यार अशें की प्रोजेक्ट प्रोपोनंट जो आसा तो मोपा एअरपोर्ट जो आसा ग्रीन एअरपोर्टा खातीर प्रोजेक्टा खातीर हे सगळे एनवायरमेंटल क्लियरन्स दिल्ल्यो. आणि त्याच जजमेंटान ऑनरेबल सुप्रीम कोर्टाची जी स्पेसिफीक कंडिशन्स आसा त्या कंडिशनान अशें म्हटलां की ह्या प्रोजेक्टा खातीर जो कितें रस्तो किंवा रोड जाय किंवा ट्रॅफिका खातीर जे कितें रस्त्या वाहतुकी खातीर जो रस्तो जाय तो रस्तो करता आसतना सगळे नियम पाळून ते करचे. वारखंड नागझर ग्रामपंचायतीन कंत्राटदाराक दिल्लें काम बंद करपाच्या आदेशाक स्थगिती दियत पंचायत संचालकान 28 फेब्रुवारीक एक्स पार्टीक आदेश दिल्लो. स्टॉप वर्क ऑर्डर अंतीम आदेशा मेरेन कायम उरतली अशें संचालकान सांगलां. आयज मोपाची हियरिंग जाली. सो टुडे द मॅटर वॉज फिक्स्ड फॉर एपेलंट टू फायल एनी रिजॉइंडर टू रिस्पॉन्डंट्स रिप्लाय. But they did not file any rejoinder. Only they have filed one memo of documents. They have relied on some environmental clearance and some forest department's permissions. So thereafter, both the parties argued at length. Appellant has also argued, and village panchayat has also argued. Then there was one caveat application which was received after the ex parte stay was given. So one Saju Tulaskar, he was also present today. So we asked him whether he will be filing any intervention application, but he said that he won't be filing any intervention and that Panchayat only will be representing on behalf of them. So now after hearing the arguments, I have fixed the matter on 1st of April for final orders. Till the ex parte order, the stay? Yeah, till then the stay continues till 1st of April. That's it. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिक्स. 28 आणि 29 मार्चाक देशव्यापी बँक संप जावपाचो आसा. ह्या संपाक ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेस गोंय विभागान तेंको दिला. 28 मार्चाक गोंयभर विविध उद्देगीक वसणुकांनी निशेध आंदोलन करतले, आयटकान सांगला. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पयल्या दिसा 29 मार्चाक पणजेक व्हडली रॅली काडपाचें थारला. देशांतल्या केंद्रीय कामगार संघटनान क्षेत्रीय महासंघ आणि स्वतंत्र संघटनेचे संयुक्त माचयेन 28 आनी 29 मार्चाक देशव्यापी संपाचो उलो मारला. कामगार, शेतकार आनी लोकांचेर परिणाम करपी सरकाराची धोरणाचो निशेध उक्तावपा खातीर हो संप. पुराय देशांतले रस्तो येरादारी कामगार आनी वीज कामगारांनी ह्या संपाक तेंको जाहीर केला. आमी नोव्हेंबर म्हयन्यात सगळे आख्ख्या देशाचे ट्रेड युनियन्स, इट इज कॉल्ड द नॅशनल प्लॅटफॉर्म ऑफ ट्रेड युनियन्स, जातूं 10 मेजर नॅशनल ट्रेड युनियन्स आहात आणि त्याच्या बरोबर वेगळे वेगळे फेडरेशन्स आणि स्वतंत्रपणे असलेले युनियन सगळे मिळून नॅशनल प्लॅटफॉर्म ऑफ ट्रेड युनियन्स स्थापना जाला. आणि ही लगातार फ्रॉम 2009 वी आर फायटिंग टुगेदर. of March, 28th is Monday, 29th is Tuesday,
ह्यो संप जावन आसा मुख्य प्रमाणान ह्यो देश साल्वार करपाक, सेव द नेशन, सेव द पीपल ऑफ गोवा, पीपल ऑफ आवर कंट्री, सेव एवरीबडी. We want to tell the people that BJP is not India and India is not BJP. The BJP has come to power with hardly a few percentage of votes, hardly 30-35% votes. But the vast majority of people do not endorse the policies of the BJP. आणि तशेंच आयज जितले पळय संघटना कामगार AITUC खाला आसा की ह्या संघटनेन असो एक निर्णय घेतला ती नॅशनल मॉनिटायझेशन पॉलिसी NMP जातून राष्ट्राचे जे संस्था आसात, पब्लिक सेक्टर कंपन्यो आसात, देशाच्यो ज्यो जे आर्थीक मांडावळ आहात, जे संस्था आसात, जावं ते IOC, जावं ते बँक्स, जावं ते इन्शुरन्स, जावं ते पोर्ट एंड डॉक्स, जावं ते डिफेन्स रिलेटेड पॉवर कंपनीज, इलेक्ट्रिसिटी न्यू इलेक्ट्रिसिटी ऍक्ट अमेंडमेंट येवपाचो आहा आनी तो ऍक्ट अमेंडमेंट येयलो जाल्यार शेतकारांक धरलेले सामान्य लोकांक त्याचो वायट परिणाम जाता. जितले पळय सरकाराचे जे संघटना आसा आनी पब्लिकेच्यो कंपन्यो आसात त्यो सगळ्यो सरकार विकूंक लागला आनी ते नॅशनल मॉनिटायझेशन पॉलिसी म्हणल्यार 99 इयर्स आमच्या देशाची जी भांडवळ आसा आनी ॲसेट्स आसात ते विकूंक लागल्यात वा दिवपाक लागल्यात आपल्या लोकांक. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिग्स. घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. शिगमो म्हटल्यार फक्त मनरिजवण वा फक्त संस्कृतीक कार्यावळी न्हू, आंगातली कला आनी विविध कळाशी ह्या निमतान भायर सरतात. शिगम्यात जातली घोडेमोडणी हें मोरजेचें एक आकर्शण. भुरग्यांक घोडे खेळटना पळोवप एक पर्वणीच मानतात. जाल्यार 70त कोपर्डेकारांनी न्हाणोत्सवाचो घोस्त काडलो. पळयात. मोरजे शिगम्याच्या निमतान वेगवेगळ्यो कार्यावळी आनी विधी जातात. चित्ररथ, बेस येवजण सर्त आनी तेच बरोबरीन मोरजेचे चोरयेचे रोमोटय फामाद. शिगम्याचे 8वे राती घोडेमोडणी जाता. अंदू 20 वयर भुरग्यांक घोडे नाचयतना पळोवपाची संद मेळ्ळी. सगळ्यो कार्यावळी जाल्या उपरांत शेवटाक जाता ती आगळी वेगळी घोडेमोडणी. पळयात. जाल्यार आतां पळोवया वाळपय कोपर्डे गांवचो फामाद न्हाण उत्सव. ह्या वेळार देवस्थानाचो कळस ठाण्याचे मळ हे सुवातेर व्हरतात. नवे तीर्थ तयार करतात. त्या उपरांत परत एकदा हो कळस गांवांत हाडटात. मोठ्या दबाज्यान मिरवणूक काडटात. पळोवया कोपर्डे गांवचे कांय उर्बेभरीत खीण. आज कांय जाग्यांचेर जोगलायत आनी गडगड घालीत पावस झडटलो. हवामान खात्यान अदमास उक्तायला. 26 तारखे मेरेन कमी प्रमाणात पावस हजेरी लायतलो. त्या उपरांत हवामान सुकें उरतलें. मात फुडले 4 दिसांत तापमान सुमार 2 डिग्री सेल्सियसांनी वाडूं येता. कांय वाठारांनी जोगला आनी गडगड घालत पावसाची हजेरी. 26 तारखे मेरेन पावस जोडूं येता. 27, 28 आनी 29 वेर हवामान सुकें. चडीत आनी उणें तापमान 34 ते 27 डिग्री सेल्सियस. फुडल्या 4-5 दिसांत चडीत तापमानान 2 डिग्री सेल्सियसान वाड. नुस्तेमारी करप्यां खातीर सुचोवणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात.
ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. कोरोनाच्या काळात घेवया जतनाय. मेळया परत पळोवपाक गोंयचो बुलंद आवाज गोवा 365. मोग आसचो.